रिजनल प्लॅनाची फायल पावली मुख्यमंत्र्याकडे 2-3 दिसां भितर रिजनल प्लॅन लोकां खातीर उक्तो लोकांच्यो 3000 वर आयल्यात सुचोवण्यो आनी हरकती स्मार्ट सिटी हे पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर लोकांकडेन मतां मागपाचे बीजेपीचे नाटक जेन नेक्स्टाच्या दुर्गादास कामतीची टिका स्मार्ट सिटी करचे पयलीं कन्सल्टंटाची चौकशी करपाची मागणी स्वच्छ भारत अभियानाकडेन गोंयकारांची फाट बरो प्रतिसाद ना गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान उक्तायले मत फकत सरकारान यत्न करून कितेंच जावपाचे ना अशें म्हणटा राज्यपाल राष्ट्रवादी काँग्रेसीत वचपाचेर बाबूश ताळ्यात मळ्यात शरद पवाराचे वाडदिसा उपरांत बाबूशाचो निर्णय मात बाबूश येता म्हणून राष्ट्रवादीच्या कांय फुडाऱ्यांक धाकधूक तेरेखोल न्हंयेतले ड्रेजिंग बंद करपाचो ग्रीन ट्रिब्युनलाचो कंपनीक आदेश मागलो रिपोर्ट केंद्र राज्य सरकार आनी कंपनीक जाप दिवंक 2 सप्तकांचो प्राझ गोयच्या रिजनल प्लॅनाची फायल मुख्यमंत्र्याकडेन पावल्या फुडले 2 ते 3 दिसां भितर रिजनल प्लॅन लोकां खातीर उक्तो जातलो म्हणून नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसुझान सांगले सरकाराकडेन रिजनल प्लॅन उक्तो जावचे पयलीं 3000 वयर हरकती आयल्यात सरकार त्यो तपासून पळयतले रिजनल प्लॅन उक्तो केल्या उपरांतूय लोकांच्यो आयिल्ल्यो सुचोवण्यो आनी हरकती सरकार अभ्यासून पळयतले अशेंय मंत्री फ्रांसीसान सांगले रिजनल प्लॅन एक्चुअल ओपनिंगाची फायल सेमाक गेल्या म्हाका दिसता फुडल्या 2-3 दिसांक ओपन जातलो सर कितले क्वेरीज आयले क्वेरीज कितले आयल्या पयली ओपन जावचे पयली 3500 येयल्ले ते सगळ्यो आमी तपासतले म्हणजे पयलीचे क्वेरीज आनी परत नवे घेवपाचे सादारण 1 म्हयनोभर उक्तो धरतले तुमचे टोटल काम म्हणजे टायम कितलो लागता कंप्लीट जावपाक मार्च 31 पासून ओपन करपाचे मनाना स्मार्ट सिटी करचे पयलीं सरकारान 2004 आनी 2013 पणजे खातीर नेमिल्ल्या कन्सल्टंटांची चौकशी करची अशी मागणी जेन नेक्स्टाच्या दुर्गादास कामतीन केल्या बीजेपी स्मार्ट सिटीचो वापर महानगरपालिका वेंचणुकेत करपाक सोदता सरकाराकडेन पयशे नासतना सरकार स्मार्ट सिटी खातीर खंयच्यान पयशे हाडटलो असो प्रश्न दुर्गादासान केलो एके वटेन ओडीपी उक्ती करप आनी दुसरे वटेन स्मार्ट सिटी खातीर यत्न करप हो बीजेपीचो पयशे खावपाचो पद्धतशीर प्लान म्हूण दुर्गादासाची टिका Smart city is nothing but a smart scam by smart people to make smart money. 2004 जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना HOK कन्सल्टन्सी हांकां पणजेचे अख्खे सगळे रस्ते बिस्ते सगळे करपाक तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो हाका तेन्ना 2004 कितले पेमेंट जाल्यात हे मुख्यमंत्र्यान मातशे इंट्रस्ट दाखोवन सोदून काडचे LKS म्हणून प्रकार तो जाल्लो 2 वर्सां पयलीं पयर आमी डिमांड केल्ले ताजेर कांय रिएक्शन येवना हाजेर वायट पेपर काडचो हाजेर मुखार वचच्या पयलीं प्रत्येक वेळा कन्सल्टंटच्या नांवाचेर पयशे करप हो GISIDCचो फॅशन जावन आसा आनी आतां आनी एक खंयच्या कन्सल्टंटाक हाडला स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर गार्बेज नाला आनी ट्रॅफिक कंजेशन अजून पर्यंत केन्नाच हाजेर भर दिल्लो गेलो ना हे आतां सायडीक उडोवन स्मार्ट सिटीची जे नवे दुकान हांच्यांनी उगडला दिस क्लियरली शोज की येणारे जे CCP इलेक्शन्स आसात मार्च म्हयन्यात लोकां मुखार विकपाक तांकां कांयच नवे प्रोडक्ट मेळना म्हणून परत आपली मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी वापरून स्मार्ट सिटीच्या नावान लोकां मुखार वचप नाटकां पळयात एका वटल्यान सिस्टमॅटिकली ODP ओपन करप दुसऱ्या वटेंतल्यान आनी दुसऱ्या वटल्यान वटेंतल्यान स्मार्ट सिटीच्या नावान प्रोजेक्ट करप कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जर आयले मॉल्स येतले ते वटेन ODP ओपन करप आनी वाडोवपाक दिवप फ्लोर्स रिजनल प्लॅन उगडनासतना आनी होच मनोहर पर्रीकर and BJP should shout saying that PPP म्हणल्यार पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियानाक गोंयकाराचो प्रतिसाद दिसना गोंयांत वता वता थंय कोयराच्यो राशी पडल्यात म्हूण राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली सरकाराच्या यत्नाक लोकांची साथ जाय स्वच्छता अभियानाक लागून भुरगीं मात जागृत जाल्यात अशेंय मृदुला सिन्हान सांगले 5वो स्तंभ ह्या पुस्तक प्रकाशनाच्या सुवाळ्याक ती उलयताली सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुझाय आशिल्लो जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगा था गोवा तो बहुत साफ सुथरा और मैंने जिस दिन झाड़ू लगा के इसका उद्घाटन किया था उस दिन मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने जब
2019 का तय किया है कि पूरे देश को साफ करेंगे, गोवा को हम 1 साल में ही साफ कर लेंगे। लेकिन अभी जहां जहां जो कूड़े हैं, जो है, जिसके कारण भी है, उसके कारण है, बहुत सारे कारण है, हम जानते हैं, उनसे मैं कन्विंस्ड हूँ। लेकिन जनता की जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। केवल और केवल सरकार नहीं करने वाली। इस भाव को कैसे भरें? मैं सोचती हूँ कभी कभी कि बच्चों में ये भाव आया है, स्वच्छता अभियान के प्रति बच्चे जागृत हुए हैं। घर घर से ऐसी खबर आती है कि बच्चे माता पिता को टोकते हैं, ये क्या कर रहे हो, यहाँ मत फेंको। कुछ बच्चे कहते हैं हम प्रधानमंत्री को फोन कर देंगे। आणि सरकार निवडून येयले उपरांत म्हाका दिसता सरकाराक काम करपाक दिवपाक जाय, हें गरजेचें। हांगा खुबशे लोक आसता आमी सरकाराक काम करूंक दिवचे ना, हाचो अर्थ म्हाका खूब फावटी सजमना। सरकाराक काम करूंक दिवचे ना, मग सरकार निवडून हाडला कित्याक तर? सरकार निवडून हाडला जाल्यार सरकाराक काम करपाक दिवपाक जाय। आनी खूब फावटी म्हणटा मायनॉरिटी ओपिनियन आयकोपाक जाय। हांव मान्य करता, मायनॉरिटी ओपिनियन आयकोपाक जाय, सगळ्यांनी लोकशायेन कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय, पूण मेजॉरिटीक रूल करपाक दिवपाक जाय, नाल्यार लोकशाही चालू शकना। घेऊया एक विराम।